motivato, motivo cardiuta, takut saradeva, takut korun takut, gokorwadya deva, dunya vasunodu. डेझी कार्वालो ही आमची भयण सोंपल्यार आयज 3 वर्सां बत्तात. देवान तिका सर्गीचें सूख दिवं म्हूण ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. तेच परी आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात बेर्नादेत फेर्नांदीस आनी आंचेलिना रिबेलो हांचे दोगांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तेच परी एक जाणटी वस्तोरी 93 वर्सांची एफ्रेजिया म्हणलोली ती बरी ना, हॉस्पिटलांत आसा, तिचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबळीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, ईसा काकुतो, ईसा काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुजे पवित्र सभेक सदांकाल तुजे काकुतीन सांबाळ. मनीस इतलो वसोक्त की तुजे विणे तो पडटा. देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांती निवार आनी तारणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. इजायस प्रोवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदामाच्या राजकारभारानो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो देवाचे समूर्तीक कान दियात. दुवात तुमकां नितोल जायात. म्हज्या दोल्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात, बरें करूंक शिकात. नियानीत राखूंक वावरात. कश्टावतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळयात म्हणटा सर्वेस्पर. जरी तुमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरवीं धवी फूल जातलीं ती. जरी ती तांबडें बिरोण कशें तरी कापसा वरी जातली धवी.
हांव सांगता तें आयकोचें तुमकां खुशी आसात जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तली. सर्वेस्पोर आपले थोडी हें सांगता. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. सगळीं म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे ओंबीक सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतल्यो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोगडेय बी म्हाका नाकात. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या वोंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजी समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. वसली तुजी कोत्तुबां आनी हांव ओगू रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोदताय. जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. उद्गाराक उबी रावया. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पोर आनी तुमकां एक नवें कालीज आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्र्यान फारिजे बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तबां प्रमाणें तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जड आनी तळू नजो तसलीं वची ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतीचें ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कन्यो कोत्तात देखून मंत्रां पोत्रांचीं पदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हूण घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूं म्हूण तुमी आशेवं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात. कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव काला उडयतलो आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीन दोन वस्तू आहात. समजूंक प्रयत्न करुया. टू एप अँड टू इमिटेट. सैतान सदांच देवाक एप कोत्ता. आमी जाय तीं सर्कसीक वेतालीं. आज सर्कस येताय वयताय जाल्यार नोकां लोक. हांव जाल्यार गेला सर्कसीक गेल्यार माकोड आसता. माकोड कितें कोत्ता? तेगे कोण तो इन्स्ट्रक्टर तेका तो धरपी हात तो कोत्तें माकोड कोता. तेणें हात बाले माकोड हात बातलो. तो उडी मारूंक लागलो माकोड उडी मारतलो.
तो नाचों लागलो, माकोड नाचतलो, तेण खेळ शेवटून मारलें, माकोड खेळ मातलो शेवटून. म्हणजे कित दाखयता, हांव तूं कोत्तें हांव करूंक सोदता, म्हाका तुजे भाशेन जावपा जायें. माकडाक दिसता हांव हें केलें जाल्यार तुजे भाशेन जातलो, वय ना, मनीस जावपा सोदिता माकोड. पूण माकोड मनीस जाता, देरफोर अ मंकी एप्स. देंवचारूय देवाक एप कोता. कितकोन आपण बोर म्हूण दाखोवन, सगल्यांक बोर म्हूण दाखोवन. पूण देंवचार बरो ना, फोटिंगपणाचो बापूय. बुलयता संवसाराक आनी जायते लोक बोलताय. देंवचार फोटयता म्हळ्यार सारकें फोटयता, कितकोन फोटयता, तुका सगळें दितलो. तूं तरी देंवचारा बुजूंक लागलो, तुका सगळें दितलो, बोंगलो, गाडी आनी हें तें. आनी मनशाक दिसता आवय देवा बुजत तेदो हें कांय आसोना, हांव झोपडपट्टी रावतालो. पावस पण म्हगे घरान व्हड मांडो बी जाताली, मादय न्ही म्हगे घरां जाताली, ती आनी कितें सांबाळूं येताय, म्हगे घरां आहा ती पयलीं बंद कराय, हिंगा उदक वताय जाल्यार वराय. पूण आतां देंवचारा बरीन तेका नोमान कोन्न चोय म्हाका बोंगलो मेळ्ळो, गाडी मेळ्ळी, प्रमोशन मेळ्ळें, सगळी गिरेस्तकाय. पूण शेकीमेर तुज्या आनी तुगे फॅमिलीचो आत्मो तो वता. भुरग्यांचेर जायते वेळार भुरगो सदांच कित्याक बापूय आपणाक गे म्हाका मार, पूण भुरग्यां सांबाळ. आनी जायते केशी आहाय देंवचारान भुरग्यांक हें केल्याय, फोटयता. ही एप्स गॉड. आनी आमी कितें म्हणटाय, आनी व्हड शास्त्री धर्माचे म्हणटाय, इनवर्टेड कॉमर्स, तेगे कुरपा दिता हे सगल्यो वस्तू. शेकीमेर फोटयता, मरण हाडटा, चिंतिना बेसल्यार तुका मरण येता, वळवळे थळमळे तो सारको सोतायता, कित्याक फोटिंगपणाचो बापूय. आतां इमिटेशन या, ही एप्स गॉड. कित्याक तेका आपूण देव जावपा जाय. रोचलोली रोचना, देंवचारूय रोचलोली रोचना. लुसिफेर कोणू आंज आहलोलो, देव जावपा जाता ना, कदींच ना. आतां इमिटेशन, आज जेजू सांगता पयलीं वाचपान, तें सांगोत तें आयकाय, पूण कोत तें पळोवन कोरी नाकात. करून पळोवन तुम करूं लागना काय, तें कितें सांगताय तें, पूण सांगोत तें आयकाय. म्हणो कितें तें कितें सांगताय, क्रिस्ताचे शेगूण सांगताय. शेगूण सगळ्यांक जेवपा जाय, आनी शेगूण जे तेदोन तुमकां दिसतलें, यू आर इमिटेटींग क्रायस्ट. आम देव जाचनाय, पूण देवाचें इल्लें बरेंपण आमचें संवय आमी बगूंक सोदता. तेका लागून सांत पळयात, तेका लागून आमगे आंज पळयात. आंज बड्यो देवा इमिटेट कोनाय. ओय ती कालती काय आहा तेंचे भितर, कालती आहात देखून आमगे सामी गेला आयज पासून देवा सायडीन आहा. कालती काय नाहलोलो, सैतान इफेरनांत पावलो. सांत भक्त शेगूण जेल्या, देव इमिटेटेड क्रायस्ट, शेगूण जेल्यांत. तेका लागून हो काळ न्हय फकत उपास करपाचो, न्हय फकत मागणी करपाचो, न्हय फकत धर्मदान दिवपाचो, तें सगळें करून हे तिनूय वस्तू करून अदीक म्हत्वाचें म्हळ्यार एक इमिटेट करपाचें. कित्याक जायती आमची मागणी हेचो हे मिसालाचेर तुमी मेळटली, आयकल्यात आनी हांव वाचतोन म्हाका जाल्यार मेळ्ळें. हेण ह्या काळांत हेण केलें तशें आमी करूंक सोदता. वॉट ही हॅज डन वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू. Pagion Paulo muta. Mi mettete thon Cristo. Imitate Christ. Imitate kurai Christak. Sheki आयचें शुभ वर्तमान संपता. संपत कित कोनू खोर उतरां जो आपणाक वयर काटा तेक देव खाला उडयतलो. आनी जो आपणाक खालती कोता तेक देव वयर काडटलो. Example Satan. Bestantlen best, the best example is the Satan. आपणाकू वयर काडून चिंतलें इजायस प्रवाद्या मेटा आपणाकू वयर काडून चिंतलें देवाच्या दोंगरार बसतलो ताचे सोदरेर आय विल सिट ऑन हिज थ्रोन ऑन द माउंटन ऑफ गॉड आनी हांव मिटींग आपयतलो सगळ्या सर्गींच्या ऑफिसरांची. देवान सोमतो
इफेर ना उडयलो सासनांच्या सासनांक यान केन्नाय बदलपना घोर हांव देव जातलो देवाक निकळा कित्याक देव जाच्या देवा निकळावपा जाय ही वेंट टू दॅट एक्सटेंट देवा निकळायतो हांव भायर उडयतलो दोंगरा वेलो आनी हांव बसतो तेगे सोदरेचेर तेका लागून आयज इमिटेट कोराय क्रिस्ताक कोण इमिटेट करूंक सोदपा नाय वर्च्यूज आर व्हेरी पेनफूल वायसीस आर इजी तेका लागून जेजू म्हणटा तेंगे कोरणी पडना कित्याक ते सारके ओगुणान भरलेले कोरणी ओगुणाच्यो पूण शेगूण खूब खूब दुखयतात वर्च्यूज आर व्हेरी पेनफूल टू प्रॅक्टीस बट स्टील यू हॅव टू प्रॅक्टीस सगळे सांत भक्त पळयात ते वर्च्यूज प्रॅक्टीस केले म्हूण आयज ती सासनांच्या सासनांक आमच्या दोळ्या मुखार आहाय एग्जाम्पल कशी आनी व्हडांतलें व्हड एग्जाम्पल सगळ्या सांताची राणी आंकवार मारिया तेका लागून सैतान हेर सगळ्या सांतां सोडीत बाकी हेट्स संवसार आनी संवसारा भायर आसतें पुर्यान तो सायबणीचो सारको राग आनी द्वेस कोता ही हेट्स मदर मेरी बिकॉज ती वर्च्यू जियेली दूख जालें ना जाय दूख जाली हेंच क्रिस्तांवपण सगळे शेगून जियोंक दॅट्स वाय इमिटेट क्रायस्ट शेगून जियात आनी सगळ्यांक दाखोवयात की आमी जेजूक इमिटेट कोताय वी जस्ट डोंट एप हिम वी इमिटेट क्रायस्ट हें सोजमोन जियोंक बापाची कृपा आमकां मागुया भेटोवनेक आमी गायन गावया बागींतल्या फुलांमध्ये सी सो 35 C6 पेज 30 बागीतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये बोरींतल्या धातूमध्ये ईश्वरान सोदले तेणे बोरींतल्या धातूमध्ये ईश्वरान सोदले तेणे जेजूच्या काळजा सोबे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोबे भेटोयता काळीज मोचे दर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर राजाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळे राजाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळे उबी रावया मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनान तरी मेळ्ळे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर संवसारीक कोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी पास परबेच्या समयार सर्गींची देणी घेवंक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय वर्षा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर काळ्या आनी सत्ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या नवो काळ हो सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो दबावून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता
Bohomi, Bohomi, Bohomi. Alvarazzo sorrisordo, sorgani sozan, volia tuja mori bova, tu sorgi, tu gazo zoi, sorvis moraci navi, eta ragazzo, tu sorgi, tu gazo zoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणेक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Gesù melo, Gesù जिवोन जालो, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मतान सोर काळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. एक तुजी आज्ञा आमकां जेजूक आमच्या काळजान शिवतना गायन गावया. D9 पान 51. D9 पेज 51. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, तुज्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशीं केलें, ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक कोरेपणी क्रिस्ती भोक्तीचें जिवीत जायशें कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आमी तुमकां दिनवासतांव काल जायतो लोक आसलो तियात्राक आनी जायतें बरें जालें. तुमकां सगल्यांक आमी दिनवासतांव धर्मीत दाखोवन सुफोट जाली तुमच्या येण्यान आनी तुमच्या आसण्यान. तेच परी आमी कोडीत कोत्तांव की ब्रेस्ताराक आसा हिंगा एक ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मन्स बेंगलोरसान आमची गोंयची तांचे बरोबर मेळून एक ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मन्स करतली वायलिन्स एंड ऑल. तुमी येवंक मागता सांजे 7 वाजता 28 फेब्रुवारी सांजे 7 वाजता आमचे फिरगोचें 480 बोत्तात देखून ताणें आमची फिरगोज ही इगोज वेंचून काडल्या. ह्यात मुजगांतल्यान देवाक आमी बोजुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार. शेवटाक आमी गायन गावया. निर्भागी आमची काळजां K7 पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां